सगळ्यात पहिली कॉंग्रॅच्युलेट करता बाप्पा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डेप्युटी सीएम आणि त्याचे पुराय टिमीक की या कोविड सारकेल्या स्थितीत सुद्धा तांच्यांनी आपले कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ गोवा खातीर उक्तावण केलें आणि खरें हे राज्य कृषी प्रधान राज्य आसा हे परत एकदा तांच्यांनी सिद्ध केल्लें आसा। आमी पळयता की एग्रीकल्चरा खातीर जायत्यो स्किमी आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उलयता आसतना तांच्या भाशणांतल्यान तांच्यांनी सांगलें आणि खरोखरूच सगळ्यो खास येवजण्यो गोंयांतल्या सगळ्या शेतकऱ्या खातीर सदोदीत ते मार्गदर्शन करता। त्याच्या मार्गदर्शना खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बरेच फुडें प्रोग्रेस डेव्हलप करता आसतना आमी सगळे जाण पळयता। वेगवेगळ्या फार्मरांनी फुडें येवचें आणि वेगवेगळ्या पद्दतीत तांच्यांनी आत्मनिर्भर जावचें। जशें आमी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर जावपाच्यो गजाली करता आणि आमी गोंय स्वयंपूर्ण एग्रीकल्चराच्या बाबतीत जावचें म्हणून आमी बी वेगवेगळ्यो गजाली स्वयंपूर्ण जावपा खातीर करता। फाटले फावटी जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची ट्रेनिंग जाली, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डेप्युटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आणि बाकी सगळो स्टाफ, तेन्ना हांवें ताका एक टार्गेट दिला की प्रत्येक आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसरान जर किमान कमीत कमी 10 आणि मॅक्झिमम 20 जाण शेतकरी जर तयार करपाचो जर तांच्यांनी यत्न केलो जाल्यार निश्चितच 192 पंचायतींनी मॅक्झिमम पंचायतींनी शेती आसा, कृषी आसा आणि एग्रीकल्चर बिझनेस हो इंटिग्रेटेड बिझनेस म्हणून जर आमी फुडें हाडलो, एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, फ्लोरिकल्चर आसतलें, डेअरी फार्मिंग आसतलें, वेटरनरी सायन्स आसतलें आणि हाजो सगळो इंटिग्रेटेड बिझनेस म्हणून जर आमी फुडें हाडलो आणि प्रत्येक फार्मराक मिनिमम एन्युअल नेट इन्कम हो मिनिमम 3 लाखाच्या वयर नेट इन्कम दिलो जाल्यार खंयचोच तरणाटो, खंयचोच युवक हो एन्युअल इन्कम 3 लाखाचो आपल्याक मेळ्ळो जाल्यार फाटीं सरचो ना। आणि ताकाच लागून म्हाका दिसता कृषी विज्ञान केंद्र यांचे खरें काम जे आसा वो रिसर्च करप आणि तो रिसर्च तुम्ही म्हटला त्या प्रमाणे सगळ्या शेतकऱ्यापर्यंत पावप। शेवटी आयचो तरणाटो, आयचो युवक हो शेती व्यवसायाकडे, दुग्ध व्यवसायाकडे, फ्लोरिकल्चराकडे, हॉर्टिकल्चराकडे वळना। कित्याक तर ताका सेक्युअर्ड इन्कम हो आयजुनूय दिसना। म्हणून तो पिवनाची नोकरी आसतली, क्लार्काची नोकरी आसतली किंवा खंयच्याय प्रायव्हेट सेक्टराची नोकरी प्रिफरन्स करता। आमकां जेन्ना कॉन्फिडन्स येतलो की हय या शेती व्यवसायातल्यान आपल्याक एन्युअल इन्कम आणि नेट इन्कम हो 3 लाखाच्या वयर नेट इन्कम मेळटलो आसत जाल्यार निश्चितच म्हाका दिसता बरेचशे युवक हे ह्या व्यवसायाकडे वळपाक शकतले। आणि ताका लागून गोंयांतले कृषी खातें आसतलें किंवा वेटरनरी डिपार्टमेंट आसतलें हे जॉयंटली फुडें सरून हांकां सगळ्यांक आधार आणि सपोर्ट दिवपाचें काम हे निश्चितच तांच्यांनी सुरू केलां। आणि ताका लागून म्हाका दिसता आमचे सगळे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसीस आपल्या आपल्या तालुक्यांनी शेतकरी त्यांच्याकडे येतलो म्हणून रावना, तर ते शेतकऱ्यांकडे वचपाक तांच्यांनी सुरवात केल्या आणि ते टार्गेट फुडल्या 3 म्हयन्या भितर तांच्यांनी म्हाका उतरूय दिला की फुडल्या 3 म्हयन्या भितर हो टार्गेट ते अचीव करतले आणि निश्चित एका वर्साच्या कार्यकाळात हो पुराय प्रदेश हो कृषी प्रधान प्रदेश म्हणून फुडें येतलो। अजून एक बरी गजाल ह्या कोविडाच्या स्थितीत जी केंद्र सरकारात पावल उचललें आणि ते आमी गोंय सरकारान इम्प्लिमेंटूय केलें। पयलेच फावटी दुधकार फार्मरांक एक कृषी किसान कार्ड किंवा कृषी किसान कार्ड हे दुधकाराक मेळटा, हे फिशरीसाक मेळटा, हे हाज्या पयलीं गोंयांत केन्नाच मेळनाशिल्लें। म्हणजे ज्याच्या कडेन एग्रीकल्चर आसा ताका कृषी कार्ड मेळटात, बट जो दुधकार आसा ताकाय कृषी कार्ड मेळटा। जो फिशरमॅन आसा, जो नुस्त्याचो व्यवसाय आसा ताकाय कृषी किसान कार्ड मेळटा। आणि हे फक्त कृषी किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड मेळना, तर ताजेर ताका क्रेडिट लोन दिवपाची फॅसिलिटीज सुद्धा गोंय सरकारान ही अवेलेबल केल्या आणि 1,60,000 रुपया हे ताका वर्सा खातीर विदाउट इंटरेस्ट लोन जे आसा हे मेळोवन दिवपा खातीर पयरूच आमी आमचो डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी सायन्सीस आसतलो आणि अलॉंग विथ द नॅशनलाइज बँक हांच्यांनी SBI ही लीड बँक आसा हांच्यांनी फुडाकार घेतला आणि ते तांच्यांनी मिल्क फार्मराक ऑलरेडी मेळपाक सुरू जालें। तांच्यांनी फिशरमॅन जे आसात, जो फिशरीज व्यवसाय करतात तांकांय मेळटले, जे एग्रीकल्चर बिझनेसान आसा तांकांय मेळटले, जे हॉर्टिकल्चर करता। म्हणजेच आयच्या घडीक खंयच्याच शेतकऱ्याक सावकारी कर्ज 5% इंटरेस्टान गोंयांत तरी घेवपाची गरज ना, कारण सावकारी कर्ज घेतल्या कारणान कर्ज बाजारी जाल्या उपरांत कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांक आत्महत्याय करची पडटा, बट गोंयांत हो प्रसंग केन्नाच आमी येवपाक दिवचे ना। म्हणून तर म्हणजे वेळच्या वेळी जे बँकर्स आसात, जे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, जेंका
हांगा सगळ्या पद्दतीचो टेक्निकल सपोर्ट दिवपाचो, फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो आणि ताका मार्केट सुद्धा स्टेटीत अवेलेबल करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर सगळ्या समिस्त शेतकऱ्यांनी म्हाका दिसता कृषी विज्ञान केंद्र साऊथ गोवा हाचो खूप बऱ्या पद्दतीचो वापर हो सगळ्या शेतकऱ्या खातीर जातलो. आम्ही माननीय पंतप्रधान ह्या त्यांच्यानी सांगला की आत्मनिर्भर भारत जावपाक जाय आणि आत्मनिर्भर भारत जातलो आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जावप गरजेचें आसा. आम्ही जेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण वाट पळयता ते कृषी जे आमकां जी भाजी भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा ती पडची न्ही, आमकां जे दूध भायल्या राज्यांतल्यान हाडचें पडटा ते पडचें न्हू, आमकां जे चिकन जी तांतयां जी फुलां भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा ती हाडची पडची न्हू. म्हणजेच आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वाटचाल करता अशें म्हाका दिसता. पुराय गोंयभरचे शेतकरी कदाचित म्हाका आयकता आसतले, पळयता आसतले, तुमच्या समोर बसलेले म्हजे पत्रकार मित्र आसा, तांकां आव्हान करता, आयजूय बी दिसाक आमकां 1.5 ते 2 लाख दूध हे भायल्या राज्यांतल्यान हाडचें पडटा. आयजूय बी आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसत किंवा इतर मोठ्या प्रमाणात भाजी ही भायल्या राज्यांतल्यान हाडची पडटा, ती हाडची पडची न्ही, ती हांगासर आमी करपाक शकता सरकाराच्या सहकार्यान आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान आमी करपाक शकता. आणि हेकाच स्वयंपूर्ण गोंय हे आमी म्हणटा की तशाच मोठ्या प्रमाणात डेली पयशे आमचे इतर राज्यांत वतात ते वयचे पडचे न्ही, म्हणून आमी सगळ्या दृश्टींनी प्रयत्न करचे पडटा. हांव कळपा खातीर सांगता, आमी म्हणटा की गोंयचो काजू हो खूब फेमस, पण आयजूय बी इम्पोर्ट करून काजू जो आसा हो गोंयांत येता आणि तो गोंयच्या लेबल ब्रँडिंगाच्या सकयल भायर वयता. हे कित्याक जावपाक जाय? आमी म्हणटा की काजीच्या बाबतींत आमी खूब मोठे पीक काडटा, तशें जर आसत अजूनय बी खूप मोठ्या प्रमाणात काजूचे पीक येवपाक जाय आणि ते येवपाची गरज आसा. आमकां भायल्यान इम्पोर्ट करचो पडोंक जायना. आणि ते जर आसत जाल्यार मागीर भात आसतले, काजी आसतले, फुलां आसतली, दूध आसतले, चिकन आसतले, ह्यो सगळ्यो गजाली निदान आमची रिक्वायरमेंट आसा इतके जरी आमी करपाक शकले जाल्यारय खूप मोठ्या प्रमाणात आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वचपाक लागले अशें म्हणपाक कांय हरकत ना. आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड हो खूप बरें काम करपाक लागलेलो आसा. गांवागांवांतले शेतकरी सोडून आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांकां इंटिग्रेटेड करून द गोवन ह्या ब्रँडिंगाच्या सकयल मागीर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रॉडक्ट जे आसा हे एक्सपोर्ट करपाची तयारी दवरल्या आणि ते काम बायोडायवर्सिटी बोर्डानूय सुरू केलां. हांव जेन्ना इंटिग्रेशनचो विशय तुमच्या समोर दवरता तेन्ना सगळीं डिपार्टमेंटां इंटिग्रेटेड येवन जर तेंच्यांनी काम करीत जाल्यार निश्चितच गोंयांतलो शेतकरी हो स्वयंपूर्णते वटेन वचपाक लागतलो आणि तो वयचो म्हणजे शेतकऱ्याक जो आमी आत्मनिर्भर करपाक जाय. आमी हांगा केल्ले प्रोड्यूस आमकां हांगाच विकपाक जाय, आमचे पयशे जे आसा परत आमच्याच शेतकऱ्यांक मेळपाक जाय, ह्या दृश्टीचो प्रयत्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो आसतलो. निश्चितच कृषी विज्ञान केंद्र ह्या साऊथ गोव्यातल्या सगळ्या जे ICR जे आमचे एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे आमचे ओल्ड गोवा आसा ताज्या लिडरशिपीच्या सकयल वेगवेगळे रिसर्च गोंयांत जायत आसा. ताजो फायदो हो पुराय गोंयांक जातलो, हाज्याय फुडें साऊथ गोवानूय जातलो आणि चडांत चड शेतकरी हे ह्या कृषी विज्ञान केंद्राचो फायदो घेतलो. परत एकदा हांव तांचें अभिनंदन करता की नवीन वास्तूक तेंच्यांनी पदार्पण केलें, त्याच बरोबर तेंच्यांनी नवीन रिसर्चूय करचो, नवीन शेतकऱ्यांक जोडून घेवचे, दर वर्सा नवीन शेतकऱ्यांची भर पडची इतकें सांगता आणि सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आयच्या ह्या कोविड सारकिल्या स्थितीत हांव पर्सनली थंयसर म्हाज्या व्यस्त कामाच्या शेड्युला खातीर येवपाक पावलो ना, पण तरी सुद्धा टेक्नॉलॉजीचो वापर करून तुमच्या मदीं उलोवपाची संद म्हाका मेळ्ळी. हांव थंयसर आशिल्ल्या सगळ्या म्हजे सहकारी बाबू आसतले, दिगंबर आसतले, ह्या सगळ्यांचे हांव हांगासान आभार व्यक्त करता. देव बरें करूं.